सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज दुसरें नवें मोन सायबिणीचे परबीचे तयारीक खरीत भाशेन आयज मिसाची मांडावळ करता आमची फिरगोज गवळीक सभा तांच्या वावराचेर आनी तांच्या जण एकल्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता एबिगल पेरेरा आनी फामील. देवान ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सायबीण मांयचे मोजतीन देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन तुमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत आयच्या दिसाक मागात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ओपुरबाईच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनो, ह्या चालो उत्सवीक वर्सान आयज साद्या काळांतलो 22वो आयतार कुटुंबीक वावराक भेटयला आनी आयज आमी कुटुंबाचो उत्सव समोर ओंपता. हे मनांत दवरून कुटुंबाच्या उस्क्यान जियेल्ल्या जिविता वरवीं मारिया बोरवोशाची माता हो विशय विचून काडला. दर एकलो आमी कुटुंबाचो मोगाचो आनी खाशेलो वांगडी कसो आपलें कुटुंब मोगान समजिकायेन बांदूंक वावुरता. कुटुंब आमकां देवाचें देणें आनी आमच्या कुटुंबान आमची वाड जाताना जायतें बरें आमी शिकता आनी आपणायता. कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना आमी एकामेकाक समजून भोगसून गुन्यांवाचेर विसर घालून आनी समजिकाय दाखोवन आमी एकामेकाक बोरवोशाची यात्रेकारां जातात. माय मारिया जावन आसा पवित्र कुटुंबाची वांगडी. देवान आपल्याक फावो केल्ली जबाबदारी तिणें आपल्या कुटुंबीक जिवितांत बरे तरेन पाळ्ळी आनी आमची कुटुंबीक जबाबदारी पाळूंक ती आमकां उत्तेजन जाता. तर आयच्या नोवेनांत वांटो घेतना माय मारयेची देख घेवन आमचें कुटुंब देवाक मानता तशें करूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत देवाची कृपा मागुया. कुटुंबाच्या हुस्क्यान जियेल्ल्या जिविता वरवीं मारिया बोरवोशाची माता. भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन कुटुंबाचो उत्सव मनयता आसतना असो एक घेवया. जण एकलो तुमी तुमचो कुटुंब ह्या मिसाचे भेटेन हाडात. आयज उगडास करात. तुमच्या कुटुंबान तुमी कशे भाशेन जियेतात, तुमच्या कुटुंबाच्यो गरजो कसल्यो. आनी हे मदीन दवरून ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना आमी जायते पावटी आमच्या कुटुंबा पासत हुस्को धरूंक, कुटुंबा पासत वावरूंक चुकल्या देखून देवाचें बोगसणें मागुया. लग्नाची कबलात. लग्न संस्कार जोडलेलो तेन्ना सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतलीं, मोग करतलीं आनी मानान लेखतलीं म्हूण भास दिल्ली.
कांय पावटी कोबलात आमच्या लग्नीक जिवितान जिवंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर देवाचें उतर. ती आतां दोगां न्हय पूण एकूच कूड घडटात. देखून जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. हें देवाचें उतर लग्नीक जिविताची बुनयाद. पूण आमच्या आपस्वार्थाक, गर्वाक आनी आशेक लागून कांय जाणांनी लग्नीक संस्काराक अपमान केला आनी देवाचें उतर मोडलां. आनी कांय पावटी आमी तातूंत भागीदार जाल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ताक आकलूतकोर. कुटुंबीक मोग. दर एका कुटुंबाची बुनयाद म्हणल्यार मोग. जेजून आनी त्या मागीर बागयोन पावलून ह्या मोगाची आमकां समजिकाय दिलोली आसा. पूण आमच्या दिसपट्ट्या कुटुंबीक जिवितान आमी मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सुपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता तुजें काम निनुटायेन कोर आनी उदारपणान वाटलेल्या मनशाचो मोग करतात तेवून अदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हान विकायेन चल आनी सौरेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. कित्याक सौरेस्पराची पदवी भोव व्हड. कालत्या मनशाची भक्ती तो मानून घेता. गोरीश मनशाचे पिडेक इलाज ना, कारण खोटेपणाचे झाडान ताच्या भितर पालां घेतल्यात. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळतलें. आपणाचें कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशेन रावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. आनीकदां म्हणया, तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावलें. बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगडटात, गायतात, नाचतात.
सर्वेस्पराक जोड गितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक तोत्रां कोरात. सर्वेस्परा सोबे मुरगोटून ताच्या मुखार स्वतसान उलासतात. जबाब: तुज्या बरेपणान देवा, तुजे पुर्जेक बिडार गावलो. आपले पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिडाराक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता. जबाब: तुज्या बरेपणान देवा, तुजे पुर्जेक बिडार गावले. देवा, तुज्या उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोल केलोय. थंय देवा, तुज्या बरेपणान तुज्या गोरिबांक तयार केल्लें तुजे पुर्जेक बिडार गावले. जबाब: तुज्या बरेपणान देवा, तुजे पुर्जेक बिडार गावले. हेब्रुवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, सांजपून जाता तसल्या वस्तूशी तुमी येवंक ना. हांगा जळटो उजो ना, काळोख अंधार ना, तुफान ना, तुतुऱ्यांचो साद ना, गाजतल्या ताळ्यांचो आवाजूय ना. म्हाका हो आवाज आयकतल्यांनी आपणाक आनीक कसलो संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोले. पूण तुमी सियोन दोंगराशी जिव्या देवाच्या शारा सरशे, सोर्गींच्या जेरुजाल्याशी उत्सवाक जमलेल्या हिशोब नासलेल्या देवदूतां सरशे आयल्यात. स्वर्गार आपली नांवां बरयलोल्या मालगोड्या पुताचे सोबेशी समेस मनशांच्या मुमसिदारा देवा सरशे सोपून केल्ल्या प्रमाणीक मनशाच्या आत्म्याशी तुमी पावल्यात. नव्या कराराच्या मदेस्ता जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तावून अदीक शुद्ध करतल्या आनी अदीक नेटान विनयतल्या रक्ताचोशी तुमी आयल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे बरोबकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोबी म्हणटा, म्हजे जून तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयली सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेहून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी, आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणी सुवातेर बस. तेन्ना
तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसतल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय ताणें सांगलें, तूं दनपारचें व रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भाव भयणीक वो सयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणांगेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय, तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना, म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जिवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान जेवणाचे आपोवणे हाचे विशीं आमी आयकलां. जेजूक जेवणाक आपयल्लो आनी जेजू जेवणाक आपयलोल्याची एक वपारूय सांगता. आयज कुटुंबाच्या उस्क्यान जिवंक आमकां एक उलो. जस्ट इमॅजीन, तुमी जेवणाक बसल्यान आनी कोणागेर न्हू, तुमगेरूच जेवणाक बसल्या रातची, आनी जेवणाक कितें जाता तें तुमी उगडास करात. हेच भाशेन एक नवी काजारी आसली, पूत आनी माय जेवणाक बसलोली, आनी नवी सून वो नवी व्हंकल जी आसा ती जेवण रांदताली, जेवण रांदलोलें. आनी तिणें रातचें जेवणाक भाकऱ्यो भाजलेल्यो त्यो हाडून मेजार मांडल्यो आनी उदक काडपाक खंय भितर गेली. माय जेवण पळयल्या उपरांत, इमॅजीन करात तुमच्याय घरांत जाता जाल्यार, माय तें जेवण पळयल्या उपरांत पुताक म्हणूंक लागली, तूं इतलो काम करून थकोन येता काय बरो, आनी तुजी पोतीन हाडल्या ती चोय त्यो भाकऱ्यो करपल्यात, करपल्ल्यो भाकऱ्यो. तुमगेर करपता केन्ना भाकऱ्यो? आनी पुतान मांयक म्हणलें, माय कित्याक बेस्तीच केरें केरें कोत्ता, म्हजी पोतीन नवीच ती आनी ती बरी रांदता. आयज मातशें इल्ल्योश्यो करपल्यात त्यो, चड न्हू, हरशीं ती बरी रांदता. आनी तें म्हणल्यार ही व्हंकल येयली भितर उदक घेवन आनी मेजार बसली, आनी दोगूय जाण सायलंट, माय सायलंट आनी पुतूय सायलंट. आनी तेन्ना पुतान तोंड उगडलें, नांव घेतलें ताचें, हनिफा तेचें नांव. हनिफा, आयज जेवण बरें जालां रुचीचें, करपल्ली भाकरी आहा ती मातशें लिपयली, जेवण बरें जालां रुचीचें. टाक्क करून मायन उतर घातलें. कितें घातलें आसतलें? मायन म्हणलें, वय बाय, खरेंच जेवण आयज बरें जालां, ही भाजी बरी केल्या तुवें आयज. आनी तेन्ना ही नवी व्हंकल, नवी सून खुशाल जाली आनी तिणें म्हणलें, वय खरेंच बरें जालां, देव बरें करूं. जालें, मागीर जेयलीं, गेलीं आनी न्हिदलीं. काबार, इतल्यान काणी काबार. हें जरी तर तुमच्या घरान घडलें जाल्यार कशे भाशेन घडटलें चिंतात. तोखणाय आमी एकामेकाची करता काय मेजार केन्ना तरी. आमची माय रांदता, बायल रांदता, वो चेडूं रांदता, वो आतां दादलेय रांदतात, घोवूय रांदतात. जें रांदून हाडलां तेची तोखणाय केन्ना जाता तुमच्या घरांत एकामेकाची? वो फकत केन्ना मातशें भाकरी इल्लीशी भाजली, एक्स्ट्रा करपली, एक्स्ट्रा भाजली म्हणल्यार करपली म्हणटाय, भाकरी करपली, वो इल्लेशें मीठ सुबेज पडलां, वो च्यायेक साखर घालूंक ना, हें रोखडें म्हणना आमी, आयज हार जाला, आयज अयणी जाला, मीठ घालूं ना कितें, साखर म्हारग जाल्या कितें. पूण बरें जाता तेन्ना तोखणाय करतात तुमी घरान. हांव नकळो तुमच्या घरान कितें जाता तें, पूण सांगलोलें इमॅजीन करात म्हूण. तोखणायेचीं उतरां जरी तर आमी येता तातूंत
हुस्को आसा काय? आयज आमी म्हणलां कुटुंबान एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवन आमी मारये भाशेन बरवशाची मनशां जावंक जाता. ती बरवशाची आवय, ती तोखणाय करता. आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां पयलें वाचप आमी सिराकाच्या पुस्तकांतलें आयकलां. 3ऱ्या आवेस्वरान कुटुंबाची खबर ती. बापूय आपल्या पुता लागीं उलयता आनी पुताक एक धाकटोसो संदेश, एक एडवायस दिता. लेंटुवायेन काम कर, तुजें बरे भाशेन कर, आयक. वडील जें कितें सांगता तें आयक आनी हे भाशेन तुजें काम कर. तुजें कामूय बरें जातलें, तुजेर आशिर्वाद पडटलो आनी तुका लागून खुशालकाय आसतली कुटुंबान. जायते फावटी आमकां कुटुंबांनी एकामेकाचे चुकी काडपाक सोयेक जायते मेळटात. कित्याक आमी चुकता आनी चुकतात ती कुटुंबान चड चुकतात. कित्याक कॉन्फिडन्स चड आसता आमकां आमच्याच घरच्यांचेर. कांयच म्हणचें ना म्हणल्यारूय कांय जायना. पूण जरी तर दुसरे कडेन आनी खंय भायर वेता वो सोयरी येवपाची आहा, आमी सगळे बारीक बारीक जे कॅर घेवपाक जाय तें घेता. सोयऱ्या मुखार लॉस जायना जावपाक, वो शेजाऱ्या मुखार लॉस जायना जावपाक, वो आमी खंय गेल्लीं आसा तांचे मुखार लॉस जायना जावपाक सगळें बरे भाशेन करता. पूण आमचींच मनशां आहा तेन्ना आमकां भिरांत दिसना. मिस्टेक करपाक इजी आसूं जाल्यार असल्या वेळार आमी एकामेकाचो हुस्क्यान रावपाची मनशां. हें जरी तर करतलो जाल्यार सिराकाचें पुस्तक आयज जें आमी वाचप आयकता, खालतिकायेची गरज. जरी तर तुज्या कुटुंबान तुका खालतिकाय ना जाल्यार सगळीं जीं कोण चुकतात तेच्यो तूं चुकी काडीत रावतलो. सगळीं मातशें पासून बारीक चूक जायत तूं चुकी काडटलो. आनी तुमच्या कुटुंबान जरी तर असलो कोण आहा तेजी खबर सोड. असलो मनीस जरी तर तूं तुज्या कुटुंबान जीं कोण चुकतात तांच्यो चुकी काडीत रावता म्हणल्यार तुका खालतिकाय ना. खालती मनीस जाव. आनी तूं तर खालती मनीस जालो जाल्यार हे भाशेन जी आतां आमी काणी आयकल्या, चूक काडपाचें कारण आसलें, खरेंच भाकरी करपलोली, पूण हो पूत हो घोव जें कितें बरें आसा तें सोदून काडपाक सोदता. जेवण बरें रुचीचें जालां तशें म्हणलें आनी ताणें जें म्हणलेलें तें ती मायनूय रोखडें मानून घेतलें. समजली ती माय. तुमकां इमॅजीन कर म्हणल्यार तुमी घडये थोड्यांनी इमॅजीन केलें, मायन जेन्ना टक्क करून तोंड घातलें म्हणलें तेन्ना घडये तुमी चिंतलें आसतलें हें भाकरी करपले अशें म्हण मायन म्हणलें म्हण न्हू, चिंतूंक ना. चोय कितलें मोन आमचें. पूण ती माय काय बरी, पुतान जें म्हणलेलें तिणें मानून घेतलें आनी तिणें भाकरेची खबर करूंक ना, भाजयेची खबर केली. भाजी बरी स्वादिश्ट जाल्या. जें कितें बरें जाल्लें आहा तेजी खबर केली आनी जें करपल्लें आसा चुकीचें आसा तें कुशीन दवरलेलें. खुशाल जालें. तुमी पासूनचो हें आयकोन काय बरीं आसतात खुशालकायेन. थोडीं चिंततात अशें आमच्या कुटुंबान जाल्यार काय बरें जावपाचें. हांव रांदता तेन्ना म्हाकाय असलें उतरां. चडश्यो बायलो आसतात चिंतून चिंतून, सासमायूय आसतात थोड्योश्यो. दुसऱ्या वाचपान भाव भयणीनो आमी हेब्रेवांक बरयल्ली चीट आयकल्या आनी हेब्रेवांक बरोवपी ह्या 2 दोंगरांची खबर करता आयज. एक सिनाय दोंगर आनी दुसरो सियोन दोंगर. सियोन दोंगरार आदलो करार घडून हाडलेलो. सिनाय दोंगरार आदलो करार जंय मोइजेसाक देव त्या उज्याच्या जिलकुटान भेटलेलो आनी मोइजेसा लागीं उलयलेलो आनी मोइजेस आपलें उतर सांगून म्हणटा, हांव कडकडलो, हांव थाऱ्या भियेलो, भिरांकूळ जागो. आनी त्या भिरांकूळ जाग्यार देव हे भाशेन उलोवप आनी आदी देव मनशा कडेन उलोवप म्हणल्यार तो मनीस गेलो. देव दिसप म्हणल्यार देवाक तोंडा तोंडी पडोवप म्हणल्यार तो गेलो. हें स्वत मानतालें. आनी त्या पासत मोइजेस भियेल्लो पूण थंय करार जालो. आनी ह्या कराराचीं उतरां सिनाय दोंगरार एका 10 मानामेंताच्या रुपान देवान मनशाक दिलीं, मोइजेसाक दिलीं. आनी तो करार पाडप म्हणल्यार सोडवणेची वाट चलप. 10 मानामेंट जे आमकां दिल्ले आसात ते पाडप म्हणल्यार ही सोडवणेची वाट चलप. जाल्यार सियोन दोंगरार जेजू नवो करार घडून हाडटा. जंय भिरांत ना, खुशालकाय आसा, नवेपण आसा, प्रिती मोगाची आज्ञा आसा. आदल्या करारान तशेंच नव्या करारान दोनूय कडेन देव मनशां लागीं करार करता. आनी आयच्या संदर्भान कुटुंबाच्या संदर्भान आमच्यान म्हणूंक जाता कुटुंब, दर एक कुटुंब, तुमचो जण एकल्याचो कुटुंब सुरू जाल्लो आल्तारा मुखार करार करून. प्राचिताचे रितीन आमी ताचो उगडास केला.
करार करपाक सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतलीं, एकामेकाचो मोग करतलीं आनी एकामेकाक मानान लेखतलीं ही भास दिल्ली. तर करार आदल्या करारांतलो करार नव्या करारांतलो जरी तर आमचे सोडवणीची वाट जाल्यार कुटुंबाचो करार जो तुमी एकामेका लागीं केला, घोव बायल कशी एकामेका लागीं लग्न जाल्लीं तेन्ना हो कुटुंबाचो करार कुटुंबाक सोडवण दिवपाचें हातयार. आनी दर एका कुटुंबान आमी जरी तर ही सोडवण हाडली जाल्यार ही सोडवण सगल्याक पावता. कुटुंब गरजेचो, फॅमिली गरजेची आनी जें कितें आमी फॅमिलीन जियेता तें आमच्यान दुसऱ्या सवेन जिवंक जाता. हेचे शुभ वर्तमानान जेजू ह्या जेवणाक आपयलेल्याची खबर केल्या. एक वाटेन आसा आपोवपी, दुसऱ्या वाटेन आसा वचपी. पयलीं वचपी हा तांकां सांगल्यात, जे आपयलोले म्हणजे गेल्यात तांकां जेजू पळयतालो. एके वाटेन हे सगळे जे कोण फारिजेवागेर जेवणाक आयिल्ले आनी जेजूक फारिजेवागेर जेवणाक आपयल्लो आनी जेजू जेवणाक आयलोलो हें आपोवणें घेवन तेळून पळयताले ताका कशे भाशेन जेजू आतां येतलो, कशे भाशेन जेयतलो, ताची देख कितें, ताचे मॅनर्स कितें, कितें म्हणटलो, कितलें घेयलां. आमी जेवणाक वयता तेन्ना आमचे भशेन चयता काय दुसऱ्यांचे भशेन चयतात. तेणें कितलें घेयलां, खंयची डीश खाता, ताका कितें बरें लागता. भोव करून 5 बिगार जरी तर येयलो आनी जेवपाक लागलो, फादर आनी इल्लें घे रे, फादर आनी इल्लें घे रे, भशान चयतात कितें घेतलां तें. घडये हुस्क्यान चयतात 5 बिगार इल्लेंशें जेयत आनी देखून 5 बिगाराक घालपाक जाय हें चिंतून घडये भशेन चयतात. पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचे भशेन चयता आसतना तेणें कितें घेयलां, कितलें हायलां आनी कितलें पिड्ड्यार केलां हें पासून पळयनात आमी. भाव भयणीनो, ह्या जेवणाक जे येता तेन्ना जेजून ही धाकटीशी वस्त सांगली, तुका जेन्ना कोणागेरूय जेवणाक आपयलो बेगीन बेगीन पयलो वचनाका, राव मातसो फाटीं राव, फाटीं बस. कित्याक तुका आपयला तेणें आनी कोणाकूय आपयला, तुका खबर ना कोणाक कोणाक आपयला तो. तुज्याहून मानादीक मनीस घडये आसत आनी तेंचे उजीर जरी तर तुका सांगलें मातशें एका 5 बिगारा पयलो सों दी, 5 बिगाराक आपयल्यार मुखार धाडल्यार कोणाक प्रॉब्लम जावचो ना. पूण तुज्याच वाड्यांतलो आनी कोण आहा हेका पयलो वसोंक दी, मागीर ओकमान जाता. म्हाका जेवणाक आपयलो आनी ओकमान केलो, इन्सल्ट केलो म्हाका, हें उतर जायतीं जाणां वापरतात. इन्सल्ट केलो, एक्चुअली कडेन ताका इन्सल्ट करपाचें मन आसोंक ना. पूण जेजू हें जें कितें सांगता हे ओपारीन तुका आनी ताका आपयलेलो आसा ताणें जरी तर ताका आपयलो तुका ओकमान भोगतलो. तो ओकमान करूंक सोदता म्हण न्हू, पूण तुका सगल्या हुजीर ओकमान कसो जातलो ह्या पासत तूं जरी तर फाटल्यान रावलो सुसेगाद आनी तुका तर आपोवन मुखार येयलो जाल्यार हो मान तुका. जायतीं जाणां ह्या जेवणाक एप्लाय करतात. म्हणल्यार जेवणाक हिंगा इगोर्जेन जेन्ना जेवणाक आपयल्यान, मिसाच्या जेवणाक आपयल्यार तुमचे मदलीं जायतीं जाणां एप्लाय करतात खरेपणी आनी मिसाक फाटल्यान रावतात, थोडीं भायर पासून रावतात. घडये हेंच जेजून शिकयलां तें करून काय की मागीर आमकां 5 बिगार मुखार आपयतलो आनी आमकां मान मेळटलो ह्या कारणाक लागून काय फाटल्यान बसला तांकां कांय म्हणना हांव. पूण जायते फावटी घडये आमी फाटल्यान बसता फाटले फाटले जागे जरी तर हें मन घेवन की आमकां व्हडपण मेळपाक जाय जाल्यार 5 बिगार जेन्ना सांगता मातशें मुखार येवन बसात, मातशें मुखार येवन बसात, तो सेकंड पार्ट उरता आमचो जायत्या जाणांचो. म्हणल्यार मुखार येवन बसात, मान दिवन तुमकां जेजून सांगलां तशें. पूण येयनात मुखार जाल्यार जेजूची वपार आहा ती लागना थिंगा. जाल्यार जेजू एके वाटेन जरी तर जेवणाक वयता तेन्ना आमी कशे भाशेन जेवपाचें खालतिकायेन हें सांगता. ही खालतिकाय गरजेची. जाल्यार दुसरे वाटेन जे कोण आपयतात तांकांय जेजू हेच वपारीन दुसरी गजाल सांगता. तूं जेन्ना रात जेवण करता वो दिसाचें एक जेवण करता, कोणाक आपोवपाचें? आमी कोणाक आपयतले ती जेजूक दिसता पयलीं खबर आसलेली. आमी आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या फ्रेंड्स जे आसात तांकां, जे कोण मातशे नामनेचे मनीस आसा तांकां आपयता आनी आपोवपाकूच जाय. ते आमकांय आपयता, मागीर आमी तेंगेरूय वयता. तेणी जरी तर आमकां गिफ्ट हाडला जाल्यार आमी रिटर्न गिफ्ट म्हणून दिता. जायते जाणांक बरीशी संवय आसा ती वयता आसतना गिफ्ट घेवन वचपाचो. आनी तुका कितें गिफ्ट जरी तर हाडलेलो तुज्या बड्डेयाक वा तुज्या जेवणाक येता आसतना जाल्यार तूं परतून तेंगेर वयता तेन्ना थोडीं जाणां बरोवन दवरतात. बरीशी डायरी आमच्या काजराक येयला तेन्ना ह्या उमक्या अंकलान हो पेलो हाडलेलो, हे उमक्या आंटीन सरपळी हाडलेली, तेणें एम्प्टी एनवलप दिल्लें, बरयन दवरतात बरे भाशेन.
आनी परतून मागीर तेंगेर वयता तेन्ना रिटर्न गिफ्ट घेवन म्हण वेतात. ताणें जरी तर पेलो हाडलेलो हांव पेल्याचे भाशेन ग्लास, हांव ग्लास दिता. सरपळी हाडली जाल्यार हांव कानातुलें दिता. एमटी एनवलप नाका. गिफ्ट जे कितें आमी दुसऱ्यांक दिता वो आमकां आपयलोलीं आसात तांकां कोणाक आमी आपयता जाल्यार खालती जावं व्हडलें जेवण केलें म्हणून बरें जेवण केलें रे ताणें, कितें मस्त रे, कितें कितें प्रात आहलें रे, किसले भाशेच्यो विस्की आनी कसले भाशेच्यो ब्रँडी, सगलें काय बरें आहलें रे, हें म्हणपाक जाय देखून जायते फावटी आमचीं जेवणां जाल्यार त्या जेवणाक मोल ना. पण तूं जेवण करता तेन्ना उस्क्यान बोल्लोलें जेवण करता जाल्यार असलें जेवण कर म्हूण जेजू उलो मारता. आनी देखून जे कोण तुका परतून तुका रिटर्न गिफ्ट दिवपाक पावतले आनी रिटर्न इन्विटेशन दिवपाक पावतले तांकांच न्हू, पूण जे कोण तुका परतून जेवण दिवंक पावचें ना वा तुका गिफ्ट हाडूंक पावचें ना तसल्यांक आपय. ही उतरां जेजून उजार केलें, कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, खोड्यांक तांकां आपय, ते तुज्या उपकारान उत्तले. पण आनीक एक पावटी चोतराय, तांकां उपकारान दवरचे पासत न्हय, पण तुजो हुस्को दुसऱ्या पासत दाखोवपाक हे भाशेन हें आमचें आमंत्रण जावचें. तर भाव भयणीनो, आतां आमी सायबीण मांयचे जल्माची तयारी करता आसतना ह्या नोवेनाक आसा तेन्ना सायबीण मांय हुस्क्यान भरलेली वस्तरी जाली. आपल्या कुटुंबा सोवें आनी दुसऱ्याय सोवें. तर आपल्या कुटुंबान जो हुस्को तिणें दाखयलो एलिझाबेथीची तेन्ना धांवन गेली, ती आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जाल्यार होच हुस्को आपल्या कुटुंबा सोबें पयलीं दाखयल्या उपरांत मागीर दुसऱ्यांक दाखोवपाक सोंपें. देखून तुज्याय कुटुंबान तुजो हुस्को तुज्या कुटुंबाच्या मनशां सोबें पयलो दाखय. तूं जरी तर हेर सगलें करता, सोशल सर्वीस करता, इगर्जेचो वावर करता, सगलें बरे भाशेन करता, लोक बरें उलयता, पूण तुज्या कुटुंबान पावल्या उपरांत इमटो चामटो आनी देंवचार कसो जाता, वालोर ना. हुस्को तुज्या कुटुंबान आसचो. आनी देखून जशें हांवें म्हणलां, आमी कुटुंबान आसा तेन्ना आमकां फ्रिडम आसा. कसल्योय चुकी कर, समजोन घेतलो पाय, समजोन घेतली माय, समजोन घेतलीं भुरगीं, समजोन घेतलो भाव भयण आमचींच तीं अशें म्हूण समजतात तेन्ना एकामेकाक हो हुस्को आहा जाल्यार चुकतात तेन्ना भोव करून हुस्को दाखोवचो. चुकतात तेन्ना आमकां त्या हुस्क्याची गरज. डेयली सगलें बरे भाशेन जाता तेन्ना त्या हुस्क्याची गरज आमकां कुटुंबान ना. तुमीच पळयात, तुजी जरी तर चूक जायना, तूं सगलें सारकें करता, कोणाच्या हुस्क्याची गरज आहा तुका? पूण जरी तर कसली चूक जाली, म्हाका समजल्यार पुरो, म्हजी मिस्टेक जाल्या, म्हाका बक्षिल्यार पुरो अशें दिसना. चूक जाता तेन्ना आमकां हुस्क्याची गरज. जरी तर तुका तुज्या कुटुंबान तूं चुकताय तेन्ना तुका त्या हुस्क्याचो आनी समजिकायेची गरज आसा जाल्यार होच हुस्को, हीच गरज तुज्या फामिलीच्या दुसऱ्या जे वांगडी आसात तांकांय आसा. समजून घे. आनी हे भाशेन जरी तर आमी आमच्या कुटुंबान हुस्क्यान जियेलीं जाल्यार आमचें कुटुंब खुशाल जातलें. आनिफा भाशेन जे भाशेन तिच्या घोवान तोखणाय केली, घोवाची तोखणाय घडये सदांची, पूण सासमायन जरी तर तोखणाय केली जाल्यार सेवेंथ हेवन खुशाल जावपाचें. सासमायन करीत जाल्यार न्हू सासमायानो, न्हू सुनानो, तुमची तोखणाय जर तर तुमचे सासमायन केली, घोव सदांचोच. थोडे फावटी बेश्तो पॉलिश मारपाक कोत्ता घोव आनी सकयल उडयना जावपाक, पूण सासमायन जरी तर केलें, सासमायानो आयकात बरे भाशेन, जेवणाक बसता तेन्ना सुनेची तोखणाय करात, खुशाल जातली सून. आनी आयज जरी तर मुद्दम पासून मीठ उणें घातलेलें तुका त्रास घालपाक, फाल्यां बरें जेवण करतली तुज्या बरेपणाक लागून. ह्या पासत चुकी काडनाकात एकामेकाच्यो, पूण जें कितें बरें केलां एकामेकान तातूंत एकामेकाची तोखणाय करात. आनी हे भाशेन कुटुंबाची सेवा हुस्क्यान बरोवन एकामेकाच्या आमी हें कुटुंब फुडें व्हरता तेन्ना आमचें कुटुंब खुशालकायेचें जातलें. मारये भाशेन होच हुस्को खालतीकायेन एकामेका सवें दाखोवंक आमची भेटवणी ह्या आल्ताराचेर आतां करता आसतना ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आमची जण एकल्याची कुटुंबां देवाक उबारुया. सगळीं उबी रावया. सत मानता देवा, सर्पदार बापा, स्वर्गान प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरिदान जल्मलो, 5 पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो,
तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचवेन मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार आमी दवरुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. बाप्पा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. परतून म्हणुया बाप्पा मोगान आनी समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या याज्ञिकी वावरांत कुटुंबाचेर लोक्स घालतना क्रिस्ती तत्वांनी घराबे घडोवन हाडूंक आपले पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वांगडी म्हूण वळखून कुटुंबाचे हुस्के आनी कोणती पळोवंक आनी कुटुंबांत बरे शेगूण वाडोवंक येतात तसले वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जाणबाय मागुया. बापा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपलो बोरवासो जेजूचेर तिरावन आपलें कुटुंब मोगा समजिकायेचेर आनी दुसऱ्या कुटुंबीक शेगुणाचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याची गोठाय तांकां मागुया. बापा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. आयज आमच्या रोम प्रांतांत आनी कुटुंबाचो उत्सव पालता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दितना ज्या कुटुंबांत कसलेय कारणांक लागून वायटपण दुस्मानकाय राग वांगडेपण आनी पातक आसा जाल्यार तें पयसावंक वावरूंक देवाची कृपा मागुया. बापा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबा पासत वावरताल्या संस्था आसात देखीक मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, क्रिश्चन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकावंटर आनी रिट्रोवल मिनिस्ट्री. ह्या संस्था उद्देशी आमच्या कुटुंबांनी जायतें बरेंपण फावो जालां. कुटुंब सेवा केंद्रांत वावरतल्यांचेर आशिर्वाद मागतना ह्या संस्थांनी बारी वावरतल्यांक कृपेन बोर आनी तांचे उद्देशी दुसऱ्या कुटुंबांक बरेंपण मेळूंक बाप्पा लागीं मागुया. बापा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. तशेंच मागुया सेवा घेवपी आसात ते सेवा दितल्या पासत आमी मागल्यात जाल्यार सेवा घेवपी आमी आसात तांणी तांचो फायदो काडूंक हो आदार घेवंक आनी हे भाशेन आमचें जिवीत सुफळ करूंक जण एकल्याक आमच्या कुटुंबांक आदार मागुया. बापा मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी. सुर्गीच्या बापा आतांच तुज्या मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक तुज्या मोगाची आनी कृपेची कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. पेटवणेच्या वेळार गीत गावया C6 पेज नंबर 13 C6.
उदारपणांत विटमिन दिलान मनशाच्या वावरांत तुझ्या उदारपणांत आमकां तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाल्यांनी दिलान मनशाच्या वावरांत म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नागरी सभेच्या आदावा सोर्वेस्पोर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां भरुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाडयेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली, पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सचूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया, पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. कुटुंबाच्या उस्क्यान जिवंक इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी तुजी बासावणी कर. तुज्या कुटुंबान तुजो खंयचो एटिट्यूड, तुजी खंयची वागणूक तूं चेंज करतलो, बदलतलो. वीच attitude of yours that is not helping your family, you will change. आणि आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाच्या उस्क्यान आमच्या जिविताची वायट वागणूक सोडून बरी वागणूक धरूंक कृपा मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्काचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातरे आमची काबूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातरे आमची काबूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातरे आमकां शांती दी. पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडूक भलायकीन योखोप दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुकरा म्हाका भलायकी मेळटली. D18 आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोहन साहेबिणीचें आयज दुसरें नवेन मांडावळ केल्या PPCच्या वांगड्यांनी. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज सद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आयचो आयतार करीत भाशेन आमच्या कुटुंबां पासत भेटयल्लो उत्सव कुटुंबांचो. तर आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबान हीच खुशालकाय आमी जिवया, एकामेका पासत मागुया आनी एकामेकाक समजुया. गेल्ल्या आयताराचें दान इगोर्जेन जालें 41,155 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 1,850 रुपया. सगळे मेळोन 43,500 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हण आमी मागता. फुडल्या आयताराक सद्या काळाचो 23वो आयतार पयले मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज. दुसरें मीस सांजेर नोवेनाचें मीस मांडावळ करूंक आसोय सेक्टर आसोय दोंगरी. पवित्र संस्काराची बोजवण चोत्रायदोरची ह्या सुमानाक नोवेना जेन्ना चलतात तेन्ना दोनूय दीस बुधवार तशेंच शुक्रार सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. त्या उपरांत सकाळचें मीस. सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. तशेंच सोनवारा दीस इंग्लेजीन मीस सांजेचें ना. तशेंच दाबोलीं कॉपेलान आयताराचें मीस आसचें ना. हे दोनूय आयतार म्हणल्यार आयज तशेंच फुडल्या आयताराक भुरग्यांची दोतोन सांजेर 4:30 वाजता. आवय बापायनी मातशें चोत्राय दवरची. भुरग्यांची दोतोन सांजेर 4:30 वाजता जातली आनी त्या उपरांत ही सगळीं भुरगीं नोवेनाच्या मिसान वांटो घेतलीं. तेच बरोबर सोनवारा दीस फुडल्या सोनवाराक वेदी सेवकाची जमात आसची ना. मुनसायबिणीची नोवेना सुरू जाल्लीं आसात. सांजेच्या 5:15 वाजता तेर्स मीस फुलांचें पुरसांव. खेरीत भाशेन मांडावळ जी आसा ती सेक्टर वायज जाता. तुमचो सेक्टर जेन्ना मांडावळ करता त्या दिसाक तुमचीं दानां गरिबांक दानां दिवपाची आमचे मदें ही बरीशी संवय आसा. तुमी कोणूय तुमी गरिबांक कसलेंय दान दिवंक सोदतात जाल्यार तें भेटवणेच्या वेळार आमी पुरसांवान घेवन येता. म्हणटच तुमकां कोणाक खुशी आसा हें गरिबांक दान दिवंक तुमचो सेक्टर ज्या दिसाक आसा त्या दिसाक तुमी तो घेवन येवचो. हे सगल्यो वस्तू ज्यो तुमी हाडटात त्यो सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट ड पॉल हांच्या ताब्यान आमी करता. आनीक ज्यो बेनिफिशरीज आमच्या गांवांत आसात तांकां त्यो पावत्यो करतल्यो. गेल्ल्या वर्साक फेस्ताक तुमकां उगडास आसतलो. आमची थोडीं भुरगीं आमची ल्हान चेडवां जीं आसात ती सायबीण माय न्हेसलेल्यो. वेगवेगळे तरेची सायबीण मायची रुपां आसात ती आमच्या मुखार हाडलेलीं. ही आख्खी मांडावळ करता आमची लेजन ऑफ मॅरी ग्रूप. आनी हे पावटीक ती आनीक मातशें क्रिएटीव जाल्यान आनीक हे पावटीक सगळे जे महाधर्मदूत महादेवदूत आसात आर्क एंजल्स तांकां फेस्ताक आपयल्यात. म्हणटच तुमी फेस्ताची तयारी करता आसतना हे आंज बोडवे जावपाक तुमच्या भुरग्यांक एक चान्स. बेस्ते ते सदां गायन करतात ते आंज बोडवे न्हू. हे आर्क एंजल्स जे आमचे कातोलीक भावार्थान मानून घेतलेले आसात ते तांचेच भाशेन न्हेसोन मिसाक येतले. तुमच्या मदल्याक आवय बापायक कोणाक खुशी आसा तुमच्या भुरग्यांक हे आंज बोडवे करपाक आनी भुरग्यांक जांकां खुशी आसा आंज बोडवे जावपाक चेड्यांक तशेंच चेडवांक. तांणी आतां मीस जाल्या उपरांत आमची लेजन ऑफ मॅरीची वांगडी हांगासर आसतली. तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी येवची आनी दिवची. फुडली मांडावळ कशी करची ती तुमकां कळयतल्यात.
तशेंच फ्लावर बास्केट प्रेजेंटेशन हें एक धाकटेंशें कॉम्पिटिशन. तुमी ज्यो बास्केटी घेवन येतात फुलांच्यो त्यो नेटोवपाक, ताचे कॉम्पिटिशनान जीं कोण भाग घेतात हें कॉम्पिटिशन सगल्यांक, भुरग्यांक, वाडलेल्यांक, कोणेंय भाग घेवपाक जाता. तुमी ती बास्केट बरे भशेन नेटोवन हाडून 4:45 वाजता तुमी तुमची एंट्री हाडूंक जाय आनी त्या उपरांत तीच बास्केट घेवन तुमी सायबिणीक फुलां घालूंक मुखार येवंक जाता. तशेंच भुरग्यांक दानां दिवपाची आमचे मदें सुवाय आसा. ती तयारी करचे पासत लेजन ऑफ मॅरी ही जबाबदारी घेतली. तुमकां कोणाकूय तुमची देणगी दिवची कुशी आसा तांणी इगर्जेच्या ऑफिसान 5 तारखेर सप्टेंबराचे मेरेन दिवची म्हूण मागलां. ही तयारी तांणी बरे भाशेन करूंक. तुमची देणगी कितेंय जावं येता. दुडवांचो आदार तुमी दीत जाल्यार कितें हाडचें, कशे भाशेन हाडचें ताची जबाबदारी आमची लेजन ऑफ मॅरीची वांगडी घेतली. आनी तुमकां जरी तर दिसता कसल्यो वस्तू दिवंक जाल्यार त्यो वस्तू तुमी हाडून तांचे लागीं दिवं येता, पूण 5 तारखेच्या पयलीं. फिरगोज गवळीक सभेची जमात फुडल्या आयताराक सकाळीं 8 वाजता जातली. चोत्रायदरची सगळे PPCचे वांगडी आसात ताणें सकाळीं 8 वाजता पयल्या मिसा उपरांत तुमची जमात जातली. सगल्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावचें. आमची 400 वर्सांची समरमणी करता आसतना आतां आमी आयज तावन ऑगस्ट काबार जाता. 1 म्हयनो उरता सप्टेंबराचो. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमचें कन्क्लुजन जाल्यार ह्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यान 2 वस्तू घडटात. एक रेतीर, धाकटोसो रेतीर जाता ऑन इको स्पिरिच्युअलिटी. हो रेतीर जातलो 9, 10 आनी 11 तारखेर सप्टेंबराची. मातशें चोत्राय दवरची. 9, 10 आनी 11 तारखेर सप्टेंबराचे हो रेतीर जातलो. हाच्यो डिटेल्स आमी उपरांत दितले हांव. म्हणटच सायबिणीची भेट जी आमच्या गोराब्यांनी जाता ती मातशें मुखार गेल्या ह्या वर्साक. 12 तारखेर शुक्रार त्या दिसाक सायबिणीची भेट पारोकियल हावजान आमच्या फिरगोजेच्या घरान सांजेर 6 वाजता मीस आनी त्या उपरांत सायबिणीची भेट. सगल्यांनी येवचें. आनी 13 तावन तुमच्या घराघरांनी सायबिणीची भेट जाता. ह्या वर्साक हो बदल केल्लो आसा. हाची चोत्राय सगल्यांनी दवरची. तशेंच 20 तारखेर 400 वर्सांच्या समरमणीचो आमचो सॅक्टर वायज निमाणो कार्यक्रम. आनी हे पावटीक हो सोंपोवपाक तांणी बरोसो कोंकणी कॉमेडी नाटक गांव जाला जाणटो थोड्यांनी कडेन पळयलां आसतलें. हांवें 3 फावटी पळयलां आनी म्हाका 4थी फावटी पळोवपाक जाय. गांव जाला जाणटो राजदीप नायक हाणें घडोवन हाणें आमच्या मुखार दवरलेलो हो नाटक जातलें. रेजिना मुंदी स्कूल हॉल सांजेर 6:30 वाजता. आनी 6:30 वाजताच सुरू जातलो. वेळार सुरू करपाक जाय. आमचो गोवन स्टँडर्ड टायमार जावचें ना हाचे विशीं मातशें चोत्राय दवरची. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. एंट्री फ्री, टिकेट ना. सगल्यांनी येवचें. खेरीत मिसां 1 तारखेर सप्टेंबराचे सकाळीं सुमार 7 वाजता जुलिया एलेना आल्विस रॉड्रिगीस 2ऱ्या वर्साचे मीस. 3 तारखेर बुधवार 7 वाजता सिसिलिया सांतियागो म्हयन्याच्या उगडासाक मीस. एका बऱ्या देखणारान इगोर्चेक 5,000 रुपया दिला. तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. भाव भयणीनो, आमची भुरगीं जायतीं जाणां दिसती पडटात आयज तांकां दोतोन आसली. हेच भाशेन भुरगीं फाल्यांय दिसूंक जाय आनी उरलेल्या नव्यानांनी दिसूंक जाय. आवय बापायनी ही जबाबदारी आपल्या भुरग्यां सवें घेवची. ह्या सगल्या खेरीत भाशेन भुरग्यांचें नवें न्ही सायबीण मांयक फुलां घालपाक. म्हणटच तांकां हाडात, इगर्जेन हाडात. सगलीं आवय बापाय बरे भाशेन चोत्राय धरून तांकां तुमी सांजेच्या नव्यानांनी ह्या दिसांनी हाडची म्हूण मागता. आमच्या फिरगोजीन वेदी सेवकांची तुमकां उगडास केल्लो. वेदी सेवक जावपाक धाडात भुरग्यांक. आनी आमी पयलीं कंप्लेनूय केल्ले आमचे लागीं भुरगीं ना, आमचे लागीं भुरगीं ना. ऑल्टर सर्वस जो कार्यक्रम जाला आमचो डिनरीचो तातूंत पासून भाग घेवंक आमचे लागीं भुरगीं ना अशें म्हणलेलें. आनी देखून आमचीं वेदी सेवकां ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवंक सोदिनासलीं. पूण शेकी मेळोन आमचो फादर फ्रांसीस आसा, तशेंच फिरगोज गवळीक सभेची वांगडी मुखार चल्लीं, आमची संदेशकारां मुखार चल्लीं, आमच्या वेदी सेवकांचे एनिमेटर आसात तांचे बराबर.
आनी कशेय भाशेन भुरग्यांक हाडलीं मुखार आनी त्या कॉम्पिटिशनाक गेलीं. वयता आसतना रित्या हातांनी गेल्लीं आमी बेस्ती वचून येता म्हूण, पूण येता आसतना 3rd प्लेस जिखोन येयल्यात. तुमचीं भुरगीं तीं आमचे फिरगोजेचीं. म्हणटोच आमचे लागीं भुरगीं आसात, आमच्या भुरग्यां लागीं टॅलंट आसात आनी ते आमी तांकां एक जरी तर ऑपॉर्च्युनिटी दीत जाल्यार तांच्यान जायतीं इनामां जिखूंक जाता. आवय बापाय न्हू, जायतीं जिखूंक जाता. तर आमी तांकां हो एक उत्तेजन दिवपाक सगल्या आवय बापायनी, संदेशकारांनी आनी एनिमेटर्स आनी PPC वांगडी भार घेवचो. ह्या भुरग्यांक आमी शाबासकी दिता, आमच्या वेदी सेवकांक. वचून तांणी आपणाचे गूण जाता ते भाशेन एक दिसाची तयारी करून बरे भाशेन दाखयले आनी 3रो इनाम घेवन आयलीं ओवरऑल. तो होच इनाम आतां तांचे लागीं सगल्या वेदी सेवकांच्या नांवान एक वेदी सेवक मुखार येवन हें इनाम आमच्या हातांतलो घेतलो. I request Father Paul Max Pereira and Father Francis to kindly come up to present the trophy to our students. I request all those students who had participated for the GOSH program to kindly come forward. And teacher Sanchya and teacher Teresa. Quick. Kindly give them a round of applause. सगळीं उबी रावया. आमच्या वेदी सेवकांची जमात दर सोनवारा सांजेर जाता. फकत ह्या सोनवाराक आसची ना, फुडल्या सोनवाराक मागीर परतून चालू जातली. तुमच्या भुरग्यांक धाडात. खेरीत भाशेन फादर फ्रांसीस जायत्या अणभवान बोल्लेलो आनी ल्हान भुरग्यांक जायत्यो वस्तू शिकोवंक जाणा. तर तुमच्या भुरग्यांक धाडची आनीक आमच्या भुरग्यांक कसल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमी जायत्यो दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत गावया. T20 पेज नंबर 212. T20.
Maria,
रोयता